नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आज तुमकां येवकार दितना आमी तुमचे बरोबर जो गेस्ट हाडला जो सामको नांवाजलेलो तज्ञ असो ENTचो स्पेशलिस्ट आसा, डॉक्टर अर्चन नायक, गोवा मेडिकल कॉलेजींतले कन्सल्टंट. आनी विशय तशें सांगता की तितकोच तुमकां सगळ्यांक आवडटलो की एक नवी कितें तरी माहिती तुमकां मेळटली, नव्या पद्दतीचें तुमचे कडेन कितें तरी डिस्कशन जातलें. आनी हो विशय जो आयचो आसा तो म्हणजे डेफनेस अँड कॉक्लियर इम्प्लांट, म्हणजे भेड्डेपण किंवा आयकपाचो दोश आनी कॉक्लियर इम्प्लांट. आतां कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणजे कितें, कशें आसता, ताचे विशेश आमकां सुद्दी पुराय म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर अर्चन आमचे बरोबर आसा. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यान पयलीं सादो म्हणजे प्रश्न आसतलोच की भेड्डेपण किंवा श्रवण दोश जो तुमी म्हणटात तो तुमी कसो डिफायन करता, की वॉट इज युअर क्रायटेरिया, की आमी म्हणटा बेटो जाला रे अशें म्हणप वेगळें आनी तुमच्या भाशेन तो खंयचोच ताका तो दोश आसप हें वेगळें. सो हाव यू विल डिफायन दीस? सो सर, भेड्डेपण किंवा बहिरेपण जे म्हणटात किंवा श्रवण दोष जे म्हणटात हे WHO जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आसा तांणी क्लासिफाय केल्ले आसा की 30 डेसिबल ऑर मोर हियरिंग लॉस. सो आतां ते समजचे पयलीं म्हाका सांगपाक पडटलें डेसिबल कितें तें. सो बेजिकली जशें वजन किलोग्रामांनी मेजतात, तशेंच वॉल्यूम जे आसा ते लिटरांनी मेजतात, तशें हियरिंग लॉस जो आसा तो आमी डेसिबल म्हणटा हे युनिटान मेजतात. सो जेन्ना हो हियरिंग लॉस म्हणल्यार आवाज आमकां 30 डेसिबलाच्यानी चड येता, जे आमच्या कानार पडटा, तो आमकां जेन्ना आयकूंक येना तेन्ना आमी म्हणूंक शकतात की हो मनशाक मातशें तरी भेड्डेपण आयलां म्हणून. बरोबर. सो दॅट इज बेजिकली वॉट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश्ड डेफिनेशन ऑफ डेफनेस. म्हाका डॉक्टर म्हणजे हातूंत कितें तरी प्रकार आसा, म्हणजे वॉट आर टायप्स, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल अशें आय एम जस्ट गॅस वर्क की जाणटेपणार जाता तो वेगळो किंवा भुरगेपणार आसता तो वेगळो, म्हणजे वॉट आर युअर टायप्स ऑफ डेफनेस? सो टायप्स ऑफ डेफनेस सांगचे पयलीं म्हाका तुमकां मातशी कानाची एनाटॉमी सांगपाक पडटली, जाची रचना कशी आसता ती. सो मोस्ट कॉमनली आमी कान म्हणल्यार कितें समजता, जो हो भायलो भाग जो आमकां दिसता किंवा कानाची नळी किंवा पड्डो ह्या पर्यंत आमचें अंडरस्टँडींग आसता कानाचें. सो कान म्हणटा तो एक्चुली ताचे 3 भाग आसतात. सो हो भायलो भाग जो आमकां सगळ्यांक खबर आसा हाका आमी एक्सटर्नल इयर म्हणटात. त्या भायर ताच्या भितरलो मदलो भाग आसता ताका आमी मिडल इयर म्हणटात. मिडल इयरांत आसतात 3 बारीक बारीक हाडां, जो भायल्यानच्यान जो आवाज पड्ड्यार येता ते पड्ड्यासून ते भितरल्या कानांत व्हरपाक ही 3 बारीक हाडां आसा ती हेल्प करतात. अच्छा. आनी फायनल जो पार्ट आसता ताका म्हणटात इनर इयर, जातूंत आमचो मेन हियरिंगाचो सेन्स ऑर्गन, जाका आमी कॉक्लिया म्हणटात, हो आसता. सो दॅट कॉक्लिया इज लायक शेप्ड लायक अ स्नेल. सो हो ऑर्गन मेन सेन्स ऑर्गन फॉर हियरिंग. ते कॉक्लियासून मागीर तार जशी म्हणटात, नर्व, कॉक्लियर नर्व जी आसा ती सेन्सेशन ऑफ हियरिंग आमच्या ब्रेनात जे हियरिंग सेंटर आसा ताजे कडेन व्हरता. सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ आर एनाटॉमी, म्हणल्यार रचना ऑफ आर इयर, दॅट इज एक्सटर्नल इयर, मिडल इयर आनी इनर इयर. सो हे 3 पार्टांत खंय दोश आसा ते प्रमाणे हियरिंग लॉस इज क्लासिफायड इंटू वेरियस टायप्स. सो जर आतां हो प्रॉब्लम सर पड्ड्यात आसा किंवा जर कानाच्या भायल्या सायडीन कानुलो भरला किंवा पड्ड्यात बुराक आसा किंवा बारीक बारीक जी हाडां आसात तातूंत कितें प्रॉब्लम आयला, ते हाड डिस्ट्रॉय जाला, म्हणल्यार तांचे बिगडला इन्फेक्शना खातीर किंवा ते घट जावला आनी आवाज तातूंतल्यान वचना, हे परिस्थितींत आमी हो लॉस कंडक्टीव हियरिंग लॉस म्हणून म्हणटात. अच्छा. वेरेज आतां ही कॉक्लिया जी आसा, जो मेन सेन्स ऑर्गन आसा जो भितरल्या कानांत आसता तो, किंवा जेन्ना जे नस भायर सरता कॉक्लियांतल्यान ब्रेनांत वचपाक, ते नर्वांक जेन्ना प्रॉब्लम येता ताका आमी सेन्सरी न्युरल हियरिंग लॉस म्हणटात. आनी थोडे पेशंटांनी दोनी कंपोनंट आसता, म्हणल्यार कंडक्टिवूय प्रॉब्लम आसता, म्हणल्यार हाडाचे किंवा पड्ड्याचोय प्रॉब्लम आसता, आनी ते नर्व जे आसा, नस जे आसा ताजोय प्रॉब्लम आसूं शकता. तांकां आमी मिक्स्ड हियरिंग लॉस म्हणटात. सो दीज आर बेजिकली द 3 टायप्स ऑफ हियरिंग लॉस. म्हणजे डॉक्टर, म्हणजे हांव तुमचे म्हाका खूब फुडें एक गोश्ट याद जाता की एक मनीस वता एका म्हणजे हियरिंग एड सेंटरान, तो म्हणटा आपल्याक एक मशीन जाय, तर तो म्हणटा कित्याक खातीर ना, म्हणटा बायलेक बरें आयकूंक येना, तर तो ताका विचारता की कितके डिस्टन्स मेरेन आयकूंक येना, म्हणजे कितक्या अंतराचेर, तर तो घरा वता आनी तिका चॅक करपा खातीर म्हणजे ती भाजी शिंदता आनी तो ताका विचारता कसली भाजी करता, परत मातसो फुडें वता, म्हणजे हीच मेजरींग द डिस्टन्स, म्हणजे कितके डिस्टन्साचेर रावन परत मातसो फुडें वता, कसली भाजी करता आनी मातसो फुडें वता, आनी ती म्हणटा उदयच्यान
ती सांगता वधून म्हाका 7 फावटी सांगलें की आपूण तायकिळ्याची भाजी करता म्हणून. सो बेसिकली आयकूंक हाका येना पूण ताका दिसता की तिका येना म्हणून, अशें खूब फावटी जाता. सो देर इज ऑलवेज अ डिफरंट टायप ऑफ मिक्स रिएक्शन म्हणटात तशें. सो डॉक्टर म्हाका एक सांग, आतां तुमी सांगलें न्ही की वॉट आर द कॉजीस, म्हणजे कितें कारण आसता ताका, म्हणजे तुमी जशें सांगलें की सेन्सरी किंवा जो दुसरो मिक्स सांगलो तुमी तो ते हाची कारणांय वेगळी आसतली. सो कसली कारणांक लागून जाता हें? सो सर, अशें आयकल्लें आसतलें अभिमन्यू आपल्या आवयच्या पोटांतल्यानूच आयकुपाक लागिल्लो. सो इन अ सिमिलर वे इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ फॅक्ट की जेन्ना भुरगो इन द फॉर्म ऑफ अ फिटस आवयच्या पोटांत आसता 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तेन्नासून तो आयकूंक लागता, कित्याक हियरींग ऑर्गन जो आसा तेन्नासून डेवलप जावपाक सुरू जाता. आय सी. So right from the time that the fetus is conceived and is in the stomach, as early as 5 weeks, the development has started. So त्या टायमार देखून जर आवयक भुरगो पोटान आसतना कसलें इन्फेक्शन जालें, जशें रुबेला म्हणून इन्फेक्शन आसता, सायटोमेगलो व्हायरस म्हणून इन्फेक्शन आसता, तसली कसली इन्फेक्शनां जालीं, किंवा जर ते आवयच्या किंवा ते बापायच्या जेनेटिक्सांत कितें प्रॉब्लम आसा, जिन्स प्रॉब्लम आसा, सो even before the child is born there could be a cause why he will be deaf. म्हणल्यार जावच्या पयलींच ताका ऑलरेडी तो भैरपण सुरू जाल्लें आसूंक शकता. अच्छा. दुसरे कॉजीस आसता भुरगे एकदां जालो की. सो जाले की खुबदां अशें जाता की भुरग्याक एकदम आमी म्हणटा तें आयकलें आसतलें कामीण मारून आयली म्हणून. सो जर ती हायपरबिलिरुबिनेमिया आमी आमच्या टर्मान म्हणटात, सो ती कामीण जर खूब वाडटा आनी एकदम भरपूर दीस उरता, त्या टायमार देखून जे आमचे हियरींग मेकॅनिझम आसता, जे आमी नर्व म्हणून म्हणलें किंवा कॉक्लिया म्हणून म्हणलो, ताका डॅमेज येवंक शकता. तशेंच जर भुरगो जाता आसतना घुस्मटलो, खुबदां म्हणटात पोटात संडास केलो म्हणून भुरग्यान, सो ती मिकोनियम जे आसता ताज्या खातीर भुरगो घुस्मटटा, ते घुस्मटटा त्या भुरग्याक देखून असो प्रॉब्लम येवंक शकता. किंवा भुरगो जर सामकोच ल्हान जालो बिफोर टर्म, जर तो ही इज बॉर्न, जाल्यार त्या भुरग्यांनी देखून असो प्रॉब्लम खुबदां येता. आनी फायनली आफ्टर द चायल्ड इज बॉर्न, जर ताका अशी पुलमांनी बी थंडी भरली, न्युमोनिया जाली, जाच्या कारणान तो भुरगो आयसीयूंत उरलो, ते आयसीयूंत उरल्या कारणान ताका आमी खंयची एक एंटीबायोटीक दितात. ती एंटीबायोटीक हरशी ते भुरगो बरो जावपा खातीर गरजेची असतात, पूण खंय ना खंय ते कानाक मार लावंक शकतात. सो पोस्ट बर्थ दीज कॉजीस आर देर. आतां बाकीचे आतां जसो भुरगो वाडटा खुबदां आमी अशें आयकल्लें आसतलें की ते भुरग्याक कानात परत परत तो कान व्हांवता, इन्फेक्शनां जाता, किंवा माथ्यार जोर मारून येता. हे कारणान देखून हळू 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 करून ते कानाक भेड्डेपण येवपाक शकता. फायनली आमचे आतां एडल्टहुडाचे जे कॉजीस म्हणटले, सो आतां जशी आमची एज वाडटा तशीच एक आफ्टर 55-60 इयर्स ऑफ एज नॉर्मली आमची हियरींग लॉस ऑनसेट सुरू जाता. त्या भायर इन पीपल हू आर स्मोकर्स, जे सिगरेटी ओडटात, बाकीचे नशे करतात, तांकां देखून ते बारीक बारीक जी ब्लड वेसल्स असतात, जी कानाक सप्लाय करतात, ब्लड सप्लाय करतात, ती डॅमेज जावन देखून खुबदां आयकुपाचे लॉस बेगीन सुरू जावंक शकता लायफान. डायबिटीज, प्रेशर, हे सगळे जेन्ना अनकंट्रोल्ड आसतात, जेंकां आमी सारके आमचे ट्रिटमेंट घेनात, त्या पेशंटान देखून हे अशे प्रॉब्लम परत परत सुरू जावपाक शकता. सो अशे भिन्न कारणां खातीर हियरींग लॉस असो जावंक शकता. सो बेसिकली एक 2-3 गोष्टी इम्पॉर्टंट, म्हणजे नटशेल जर म्हणजे सांगप की तुमी सांगले एक 2-3 गोष्टी म्हाका खूब म्हणजे अपील करपाचें आशिल्लें की भुरगें 5 आठवड्याचें आसतना पोटान म्हणजे गर्भान आयकुपाक लागता. सो आमी ताच्या कानार कितें घालता हें इम्पॉर्टंट, दीस टू बी नोटेड. म्हणजे ताच्या कानार बरी उतरां वता, बरे शब्द वता, बरें म्युजीक वता, काय घरातली झगडी किंवा बाकीचो सगळो काओस जे हें सगळें वता, हें इम्पॉर्टंट. कारण शेवटी दीस थिंग्स इन वन वे ऑर अदर आर स्टोर्ड इन युअर मेमरी सम वे ऑर अदर, दो वी मे नॉट, इट मे नॉट बी रिवील्ड. सो सदांच म्हणजे एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा की जेन्ना एखादी आवय जावपाची आसता आनी गुरवार आसता, तेन्ना पासून तिणी बरे शब्द, बरें उतरां, बरें म्युजीक कानार तिच्या पडपाक जाय आनी ती प्रसन्न उरपाक जाय. तेन्नाच दॅट बेबी वील बी मोर हेल्दी. दुसरें म्हणजे तुमी सांगलें की जेन्ना भुरगे जन्माक आयला ताचे उपरांतूय मागीर वेगळी कारणां आसता, केन्ना केन्ना वेगळी, जशें सांगलें एंटीबायोटिक्स किंवा आनी म्हणजे बिलिरुबीन ही सुद्दां कारण आसूं शकता. पण हाचो कमी जास्त प्रमाणान इफेक्ट येवं शकता. सो ज्या पद्दतीचो इफेक्ट आसा त्या प्रमाणाचें मॅनेजमेंटूय जावं शकता. डॉक्टर म्हाका सांगा, हें तुमी सगळें सांगलें न्ही, ताचें एक ट्रिटमेंट म्हणजे कितें, हाव यू गो विथ द म्हणजे मॅनेजमेंट ऑफ सच टायप ऑफ डेफनेस? सो मॅनेजमेंट ऑर ट्रिटमेंट, पयलीं ट्रिटमेंटार येवचे पयलीं आमी एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट कवर करूंक जाय सर, तो प्रिवेंशन. सो खुबदां अशे कॉजीस आसा, जशें हांवें तुमकां सांगलें, मेटर्नल इन्फेक्शन्स, आवयक जेन्ना इन्फेक्शन जाता, ती इन्फेक्शन प्रिवेंट करपाक इवन वॅक्सिन्स थोडी आसतात. किंवा भुरगो जेन्ना जन्मात येता तेन्ना
ताका ते कानात परत परत इन्फेक्शन जावंक जायना म्हणून आमी खूब कितें कितें करूंक शकतात. अच्छा. मेंटेनिंग गूड हायजीन एट होम. भुरग्यांक जेन्ना फीड दिता तेन्ना इन एन अपरायट पोजिशन फीड करप, न्हिदोवन फीड करप ना. कित्याक ते दूद दिता तेन्ना न्हिदोवन दिलें भुरगो एकदम डेकर घेता तेन्ना तें इन्फेक्शन, तें दूद जें आसा तें फ्रॉम द ट्यूब विच इज देर बिहायंड द नोज ते कानात वचून कानाचें इन्फेक्शन परत करचें. सो सर्टन व्हेरी बेजीक थिंग्स इफ वी फॉलो देन दीज थिंग्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड. ऑल्सो तशें म्हणपाक गेलें जाल्यार स्मोकिंग विच इज व्हेरी कॉमन, व्हेरी रॅम्पंट. सो स्मोकिंग इज अ व्हेरी कॉमन कॉज ऑफ हियरिंग लॉस एट अ लेटर एज. तशेंच लोक गेले जाल्यार थोडे अशीं वखदां आसतात जी फॉर ट्रिटमेंट ऑफ मेजर इलनेसीस लायक मलेरिया किंवा ट्युबरक्युलोसीस, TB जे आमी आयकले आसतले. दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ट्रिटींग दोज, बट खंय नाल्यार खंय दे कॅन ऑल्सो डॅमेज द हियरिंग. सो मल्टीविटामीन डेफिशियन्सी दिस इज एनदर कॉज विच इज ट्रिटेबल. आमी जर टायम टू टायम आमचें जेवण जेवलें आनी बरें हेल्दी जेवण जेवलें जाल्यार देखून आमकां असो तो प्रिव्हेंटीव अशें म्हणून कवर करूंक शकता. सो दीस इज द प्रिव्हेंटीव पार्ट ऑफ इट. सो आतां फुडें नेक्स्ट इज ट्रिटमेंट. सो ट्रिटमेंट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द हियरिंग लॉस. सो आतां जेनेटीक इश्यूज जे आसतात तांकां वी कॅनॉट डू मच. बरोबर. ओके. सो बट लेटर ऑन इन लायफ जर त्या भुरग्याक आतां पड्ड्याचो प्रॉब्लम आयलो किंवा ते बारीक बारीक हाडांचो प्रॉब्लम आयलो, खूब जाणांक खबरय आसतले गोंयचे जनतेक की तांकां ऑपरेशनां आसतात म्हणून. नवो पड्डो घालपाचो ऑपरेशन आसता, ती हाडां चेंज रिप्लेस करपाचें ऑपरेशन आसता. ही ऑपरेशन आमी रेग्युलर बेसीस GMCत करतात. त्या भायर जांकां हो हांवें जें म्हणलें नसाचो प्रॉब्लम आसा म्हणल्यार नर्व, कॉक्लियर नर्वाचो जो प्रॉब्लम आसा त्या पेशंटांक जांकां एक मायल्ड लॉस म्हणटात म्हणल्यार कमीत कमी आसा किंवा मातसो चड आसा तांकां हे आमी जे श्रवण यंत्र म्हणटात ऑर हियरिंग एड म्हणटात, दीस ऑल्सो म्हणल्यार पेशंटाक ते खूब बेनिफीट पडूंक शकता. सो दीज आर द थिंग्स दॅट वी नो. त्या फुडें जांकां तीव्र ते अतितीव्र श्रवण दोश आसता म्हणल्यार सिवियर टू प्रोफाउंड, भरपूर आयकुपाक तांकां कमी आसता, त्या पेशंटाक हो कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून आनी एक सर्जिकल मेथड आसता जातून आमी तांकां ट्रीट करूंक शकतात. सो बेसिकली आता म्हाका समज आतां तुमी कॉक्लियर इम्प्लांट सांगलो, वॉट इट इज म्हणजे नक्की हेचें कितें प्रकरण आसता, म्हणजे वॉट म्हणजे इट इज लायक ऑपरेटीव प्रोसिजर काय कितें मशीन कशें लावपाचें, म्हणजे हाचें मातशें विस्कटून सांगा डॉक्टर. सो सर कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणून जो आसा दिस इज बेसिकली अ इलेक्ट्रॉनिक डिवायस. सो जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री सांगता ताचे बद्दल. सो ऑस्ट्रेलियांत एक ग्रॅम क्लार्क म्हणून आसा, होय बी ENT सर्जन ऑस्ट्रेलियाचो. ताणें हो भरपूर वर्सां पयलीं हो कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणटा तो डिवायस केल्लो. सो तो कॉक्लियर इम्प्लांटात आसता कितें ताका 2 पार्ट्स आसतात. एक पार्ट जो आमी ऑपरेट करून कानाच्या भितर घालतात आनी दुसरो भायर कानाच्या फाटी आमी प्रोसेसर म्हणटा तो वॉट वी वेअर ओवर आर इयर, बिहायंड द इयर. सो तो इम्प्लांट जो म्हणटा तो पार्ट आसता तो ऑपरेशन करून काना भितर घालपाक पडटा आनी ताका बेजिकली आसता एक अशी वायरशी जाका बारीक बारीक इलेक्ट्रोड आसतात. तुमी आयकले आसतले इलेक्ट्रोड्स बी म्हणून. सो तशे बारीक बारीक इलेक्ट्रोड आसता. ती वायर जी आसा ती आमी ऑपरेशन करून जो आमचो नॉर्मल कॉक्लिया जो आसा, हियरिंग जो आमी सेन्स ऑर्गन म्हणटात, तो ऑपरेट करून ती वायर तातूंत भितर घालतात. सो बेजिकली जी नॉर्मल हियरिंग पॅसेज आसा म्हणल्यार भायल्यानच्यान आवाज येतलो, पड्ड्याक लागतलो, पड्ड्यांतल्यान हाडांक लागतलो, हाडांतल्यान कॉक्लियाक वतलो आनी मागीर नर्वांतल्यान फुडें वतलो. हो आमी बायपास करतात एंड इन्स्टेड ऑफ दॅट मेकॅनिझम दॅट प्रोसेसर वीच इज वोन बिहायंड द बॉडी एक्ट्स लायक वॉट इज अक्युमुलेटिंग. म्हणल्यार जो आवाज जो भायलो सगळो येता तो प्रोसेसर कलेक्ट करता आनी ते इम्प्लांटा थ्रू जे कॉक्लियर नर्व आसा ताका धाडटा. सो बेजिकली इट इज लायक अ बायपास मेकॅनिझम. सो बेसिकली म्हणजे हे सगळे जे साऊंड वेव्स येतले आशिल्ले ते तुम्ही भायले भायरूच कलेक्ट करून डायरेक्ट कनेक्ट करता सो दॅट फूल मदलो जो झोन आसा तो सगळो बायपास जाता. मग डॉक्टर आता तुम्ही हातूंत हू आर द युअर पीपल, म्हणजे हाचे इंडिकेशन्स कितें कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणजे सगळ्यांक रिकमेंड करता काय तुमचे वॉट क्लासिफिकेशन आसा कितें तांचें? सो सर जे कॉक्लियर इम्प्लांट आसा तांचे खूब स्पेसिफीक इंडिकेशन आसा. म्हणल्यार अमकेच पेशंटाक ते केल्यार ताजो गुण भरपूर बरो पडटा. सो हातूंत आतां 2 कॅटेगरी पेशंट्स आसात. सो आतां हे सांगचे पयलीं एक बारीकशें तुमकां एक्सप्लेन करपाक जाय की 2 टर्म्स, प्री लिंग्वल हियरिंग लॉस म्हणून आसता आनी पोस्ट लिंग्वल हियरिंग लॉस म्हणून आसता. सो बेजीक आतां कितें आसता की वेन आमी जेन्ना जल्मतात तेन्ना आमचें हियरिंग डेवलप जाल्लें आसता इन अ नॉर्मल चायल्ड, पूण उलोवप आमचें आसना, रायट? बरोबर. सो आमी फक्त आयकून 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 अल्टिमेटली उलयतात. बरोबर. सो हो प्रोसेस कसो जाता?
आमचे जे ब्रेन आसा ते ब्रेनात वेगळे वेगळे पार्ट असतात. सो थोडे पार्ट, वन ऑफ देम इज रिप्रेझेंटींग हियरिंग. एक हियरिंगाचो जागो असता, एक वास घेवपाचो जागो असता, एक उलोवपाचो जागो, आनी एक हाताचे खातीर, एक पांया खातीर, अशे वेगळे वेगळे जागे असतात. बरोबर. सो जो स्पीचाचो जो उलोवपाचो जो जागो आसता तो एट बर्थ डेव्हलप आसना. जशे जशे ते कानांतल्यान स्टिम्युलस वयर वतले तशे तशे मागीर तो पार्ट डेव्हलप जावपाक सुरू जाता. सो विदाउट अ पर्सन हियरिंग ही वील नेवर स्पीक. जो मनीस आयकना जन्मा पासून तो केन्नाच उलोवंक शकचो ना. दीस इज अ बेजीक फॅक्ट. सो आतां प्री लिंग्वल डेफनस म्हणल्यार कितें? जे भुरगे जातनाच भेड्डे जाल्यात, सो ते जावन तांकां केन्नाच स्टिम्युलस म्हणटा तो ते वयर वचूंकूच ना. आनी जेन्ना हो स्टिम्युलस वयर वचूं ना तो ब्रेन सेंटर डेव्हलपूच जायना. सो हेका म्हणटात प्री लिंग्वल डेफनस. सो म्हणून गरजेचें आसा की 5 वर्साचे जे हे भुरगे कॅटेगरींत येतात, म्हणल्यार तीव्र ते अतितीव्र श्रवण दोश हियरिंग लॉसाचे जे भुरगे असतात, 5 वर्सां खालीच एज जावचे पयलींच तो कॉक्लियर इम्प्लांट आमकां करपाक पळोवपाक पडटा. कित्याक एकदां ती एज गेली, आजू बाजूची जी ब्रेनाची एरिया आसता, हाताची जावं, पांयाची जावं, दोळ्यांची जावं, ती एनक्रोच करता ते एरियेर. आनी अल्टिमेटली अशें जाता की 5 वर्सां नंतर जर तुवें कॉक्लियर इम्प्लांट केले जाल्यार देखून ते भुरग्याक कांयच फायदो जावचो ना. बिकॉज इट इज लायक कंप्युटराचो मावस आनी किबोर्ड. कितले आपटले, CPU जर चलना जाल्यार कितले क्लिक केले, टायप केले म्हणून वचचें ना. बरोबर. सो इट इज समथींग लायक दॅट. सो दीस इज वन कॅटेगरी ऑफ पेशंट सर. दुसरे कॅटेगरी ऑफ पेशंट्स असतात ते कशे असतात की एज रिलेटेड तांकां हियरिंग लॉस जालो, किंवा माथ्याक जोर मारलो, किंवा कसली एंटीबायोटीक त्यांनी घेतली आनी ताजो सायड इफेक्ट जावन हियरिंग. पूण हे सगळे पेशंटांक आमी कॉक्लियर इम्प्लांट कन्सिडर करनात. बरोबर. कित्याक जे नॉर्मल हियरिंग एड असता, श्रवण यंत्र जे आमी म्हणटात, ते हियरिंग एड इज इनफ इन पीपल हू आर हॅव्हिंग मायल्ड टू मॉडरेट. म्हणल्यार कमी ते मातशे चड जे हियरिंग लॉस आसा ताचे खातीर हियरिंग एड खूब बरें आसता, श्रवण यंत्र खूब बरें आसता. फक्त जेन्ना ते एक 90 to 100% लॉस जाता, 90 ते 100% लॉस जावंक सुरू जाता, तेन्ना मागीर आमी खुबदां पळयलें आसतलें, अशें आमचे जाणटे पिरायेचे लोक म्हणटात की दोतोरान आपणाक हियरिंग एड दिले, घालता पूण कांयच आयकूंक येना. बरोबर. तो प्रॉब्लम हियरिंग एडात आसना, तो प्रॉब्लम की ते मनशाक ते हियरिंग एड चलचो ना, कित्याक ताजो हियरिंग लॉसूच तितलो चड जाल्लो आसा. सो इन दोज पेशंट्स इज द अदर इंडिकेशन फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट. सो डॉक्टर मास्तर, तुम्ही खूप इंटरेस्टिंग माहिती सांगली. इनफॅक्ट म्हणजे आय एम लर्निंग फ्रॉम यू की तुम्ही कशा पद्धतीन सांगले की कोणाक ते चलू शकता, कशा पद्धतीन ते काम करू शकता. पण इज देर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दीस डॉक्टर? म्हणजे जका तुम्ही हे वापरूच शकना. सो सर, हांवें तुमकां कशी आतां एनेटमी सांगली कानाची, की तो कॉक्लिया म्हणटा तो सेन्स ऑर्गन आसता, ते कॉक्लियासून फुडें ते नर्व वता, आनी नर्वासून ब्रेन आसा तो आमचो फायनल प्रोसेसिंग युनिट आसता. सो जर तो कॉक्लियाच ना, ऑपरेशन करून आमकां तो इलेक्ट्रोड फायनली वायर ती ते कॉक्लिया भितर घालपाक जाय. बरोबर. सो जर तो कॉक्लियाच जन्मासून ते पेशंटाक ना, किंवा जी तार जे कॉक्लिया टू ब्रेन कनेक्शन जे आसा तेच वायरिंगूच ना, जाल्यार मागीर आमकां इम्प्लांट करून कांय फायदो जायना. सो दीस इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट. म्हणल्यार फुडले जे वायरिंग फॉल्ट आसा ते आमी रेक्टिफाय करूंक शकनात कॉक्लियर इम्प्लांट. कॉक्लियर इम्प्लांट इज फॉर पीपल हू कॉक्लिया फॉर्म जाला, स्ट्रक्चर आसा, रचना आसा, पूण फंक्शन ना. सो ते फंक्शन आमी रिप्लेस करूं शकता. सो दीस डिवायस इज अ रिप्लेसमेंट फॉर दॅट. बाबा तो जो पार्ट काम करना ते तुम्ही रिप्लेस करू शकता, पण तो काम तो ऑर्गनच ना जाल्यार यू कॅनॉट डू एनीथिंग. बरोबर. सो इट इज लायक अ करेक्टिव्ह मेजर रादर दॅन म्हणजे रिप्लेसिंग. म्हाका सांगा डॉक्टर, ही पळय तुम्ही सांगला की ज्या पद्धतीन सांगला की ते इलेक्ट्रोड कनेक्ट करप आणि हे इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड फॅसिनेटिंग. बट यू टेल मी वॉट हाऊ दिस सर्जरी इज डन. म्हणजे हे नक्की नाटक करता कशें? कारण एवरीबडी विल बी, म्हणजे तांकां मनान उत्सुकता आसतलीच की हें करप काय. इट इज नॉट सो सिंपल. कारण तुम्ही सांगले की तो कॉक्लिया थंयच्यान ते ब्रेना पर्यंत जी नर्व वता तांकां तुमी इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करता. सो इट इज रियली फॅसिनेटिंग. सो सर, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी आसता, इट इज लायक एनी अदर सर्जरी. पेशंटाक आमकां पयलीं सगळो तांचो वर्कअप करपाक पडटा. सो वर्कअपांत तांचे CT स्कॅन, MRI, तांचे हियरिंग एड लावन आमकां पयलीं असेसमेंट करपाक पडटा की एक्चुअली हियरिंग एडाचे बेनिफीट आसा काय ना. मागीर तांचे सायकोलॉजिकल असेसमेंट करपाक पडटा, पळोवपाक की तांकां IQ आसा, की कितें आवाज गेल्यार ते समजतले काय ना. सो अमॉंग दीस मेनी अदर थिंग्स वी वर्क अप, वी चेक द पेशंट फॉर बिफोर कन्सिडरींग फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट. आतां सर्जरी जी आसता नॉर्मल आमी जी गुंगी दिवन करतात तशीच जाता, आनी तातूंत ते इम्प्लांट आमी सर्जिकली भायलो जो तो पीस आसता तो स्कल बोनात ड्रील करून बसयतात, आनी ती वायर जी आसा सांगले तशें ते कॉक्लियाच्या भितर आमी ती थ्रेडिंग करून
भितर घालतात. सो ती वायर ते पोझिशनात फिक्स जाता. मागीर कानाचे आमी टाके बी मारले, बंद केले, मागीर आमी फोटो काडून देखून कन्फर्म करता की बाबा ती वायर सारकी गेल्या आनी सारके जाग्यार आसा म्हणून. ऑपरेशन जालें की एक 2 ते 3 आठवड्यांनी घाव आमकां भरलो की सॅटिस्फॅक्टरीली दिसले की मागीर आमी भायलो जो प्रोसेसर जो म्हणटात तो त्या कानाक भायल्यानच्यान अटॅच करतात. अच्छा. ओके, सो इट इज नॉट अ प्रोसेसर. भायर डिवायस घालप जातलोच अशें न्ही की कॉक्लियर इम्प्लांट केल्यानी जालें. देर इज नो डिवायस वीच इज कंप्लिटली इम्प्लांटेबल टील नाव. सो भायर डिवायस घालपाकूच पडटा आनी हो डिवायस जो आसा तो मागीर कनेक्ट जालो की इट्स वाय अ मॅग्नेट. भितरल्या डिवायसाक मॅग्नेट आसता, भायल्या डिवायसाक मॅग्नेट आसा. ती कनेक्ट जावन मागीर तो थंयच उरता आनी मागीर वी हॅव टू लायक इट फंक्शन्स लायक द इयर. बेसिकली आमचो नॉर्मल रूट तो बायपास करता आनी मागीर ऑल द साऊंड ट्रॅव्हल्स वाय दॅट तो साऊंड प्रोसेस जावन मागीर ते रुटांतल्यान वयर ब्रेनात. सो डॉक्टर एक आतां एक युजली आसतलेच तुमचें की हें सगळें जाल्या परत रिहॅबिलिटेशन आसतलेच, पण ताच्या पयलीं म्हाका सांगा ही वॉट इज गिवन टू माय अंडरस्टँडिंग इट इज अ व्हेरी कॉस्टली अफेअर आणि वेदर दीस फॅसिलिटीज अवेलेबल एट गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा खंयची स्किमाच्या अंडर हें येता जाल्यार मातशें आमकां थोडक्यान सांगा, कारण आमचे कडेन वेळ थोडो आसा, पण आय वॉन्ट दिस इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू बी कन्वेड. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सर, कित्याक कॉस्ट म्हणल्यार म्हारगाय म्हणल्यार खूब जाण फाटी सरतात. सो एक कॉक्लियर इम्प्लांटाचो जो कॉस्ट आसा हो सादे प्रमाणे एक 7 ते 8 लाख ते इम्प्लांटाकूच पडटात. आय सी. सो ऑपरेटीव चार्जीस मागीर सर्जनाचे हॉस्पिटलाचे सगळे मेळून ते खंय नाल्यार खंय एक 12 ते 15 लाख देखून वचूंक शकतात. बरोबर. सो इट इज अ व्हेरी कॉस्टली इन्स्ट्रुमेंट आनी इट्स अ व्हेरी डेलिकेट इन्स्ट्रुमेंट. बरोबर. सो लकीली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे अंडर एक ADIP स्कीम, एडिप स्कीम म्हणून आसा, जाचे अंडर फॉर अ पेशंट जो पेशंट सगळे जे तांचे क्रायटेरिया आसा फुलफील करता असल्या पेशंटाक तो इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळू शकता. सो बेसिकली ही फॅसिलिटी आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसा आनी अंडर दीस स्कीम आमी ऑलमोस्ट एक 13 ते 15 पेशंट ऑपरेशन केल्ले आसात. ओके, वेर इन लो सोशियो इकॉनॉमिक क्लास पेशंट्स हू आर फुलफिलींग वेरियस क्रायटेरिया. म्हणल्यार बारीक बारीक जी आमची क्रायटेरिया आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ले केल्या ती जर ते फुलफील जाता ते आमी फॉर्म फील करून तांचे ऑनलायन जे मेन सेंटर आसा तांकां धाडटात. ती सॅटिस्फाय जाली की मागीर ते आमकां इम्प्लांट फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट धाडून दितात. सो बेसिकली इन शॉर्ट म्हणजे जांकां हें आर्थीक दृश्ट्या परवडना, जे गरीब आसतात तांकां हे फ्री फॅसिलिटी सेंटर्स गव्हर्मेंटच्या स्किमीच्या अंडर अवेलेबल आसा. डॉक्टर आतां महत्वाचो प्रश्न जो हांवें वदोळ मातसो बायपास केलो, म्हाका दीस आय वॉन्टेड टू बी कन्वेड फर्स्ट. आतां तुमी हें एकदां बसयलें न्हय काय इट इज नॉट जे बाबा तूं आज बसयलें आनी फाल्यांच्यान तूं आयकपाक लागलो आनी सगळें उलोवपाक लागलो अशें जावचें ना. सो हाका कितें तरी रिहॅबिलिटेशन, वॉट इज दॅट प्रोसिजर आनी हाऊ मच टायम इट टेक्स जनरली एक एवरेज. सो आतां सर कितें आसता, जसो जन्मांत भुरगो येता तो केन्ना आयकपाक शकता पूण ताका उलोवपाक कळना. सो इट इज अ लर्नड रिस्पॉन्स जशें आमी म्हणटात. आनी उलोवपाक भुरगो लागता स्लोली 1 वर्सान 2 वर्सान 3 वर्सान. करेक्ट. रायट. सो सिमिलरली कॉक्लियर इम्प्लांटाचेर जे दीस आमी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करतात तो दीस आनी त्याच्या 2 ते 3 आठवड्या नंतर जेन्ना आमी तो मशीन प्रोसेसर बसयतात तो म्हणू शकता आमी डे 1 ऑफ दॅट चायल्ड्स हियरींग. आय सी. सो इट इज लायक अ बर्थ. येस, द बर्थ ऑफ हियरींग. सो त्या टायमार आमी म्हणूंक शकना की लायले आनी आमचो भुरगो उलयतलो म्हणून. बरोबर. सो हे कॉक्लियर इम्प्लांट एज अ सर्जन माय रोल इज टू गिव अ फंक्शनल इम्प्लांट टू दॅट पेशंट. बरोबर. देर आफ्टर बिगिन्स अ लॉंग कोर्स ऑफ रिहॅबिलिटेशन. आता हे रिहॅबिलिटेशन म्हणल्यार कितें आसता, आमचे स्पेशल स्पीच थेरपिस्ट आसता, आमचे ऑडिओलॉजिस्ट असतात जे आमच्या भुरग्यांक जे पेशंट ऑपरेट जाता तांकां रिगरस ट्रेनिंग दितात. ट्रेनिंग घेवपाक तो भुरगो आमचे कडेन आठवड्यांत 1दां किंवा 2दां येता. सुरवाते मोर फ्रिक्वंटली चडदां येतलो. मागीर ती ट्रेनिंग घेवन परत तो भुरगो आपल्या आवय बापाय कडेन घरा कडेन वचून शिकतलो. कित्याक आमचे कडेन तो भुरगो 1 वर किंवा अर्द वर आसतलो, घरा वचून तो भुरगो 8 ते 10 तास काडटलो. सो जर आवय बापूय सिरियसली हो इशू घेनात जाल्यार ते इम्प्लांट केले कितलेय केले म्हणून ताचो कांयच फायदो जायना. सो इम्प्लांट केल्या नंतर ती रेग्युलर थेरपी जी आसता ती कंटिन्युअसली भुरग्याक पेरंट्सांक घेवपाक पडटा. हेची देखून अंडर एडिप स्कीम फॅसिलिटी आसा की स्पॉन्सर करता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया की ही जी ट्रेनिंग आसा जी स्पीच ट्रेनिंग वगैरे इवन दोज आर स्पॉन्सर्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. आमच्या GMCत हे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. इट डजंट कॉस्ट द पेशंट. सो ही ट्रेनिंग जे पर्यंत भुरगो मिनिमम 3 वर्सांची ट्रेनिंग आसता. आय सी. येस, बट इनिशियली ते मे बी वन्स अ वीक ऑर ट्वायस अ वीक. पूण जसो जसो टायम जाता, जसो जसो भुरगो उलोवपाक मातसो सुरू करता, देन इट बिकम्स वन्स इन 15 days, वन्स इन अ मंथ, वन्स इन 3 months, वन्स इन 6 months अशें हळू हळू करून टायम वाडत वता. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी खूब इंट्रस्टींग म्हणजे
एक असो विशय जो आमकां सर्वसामान्य मनशाक खबर नासता किंवा दो आय एम अ मेडिकल पर्सन म्हणून हाचे सामकें कमी ज्ञान आशिल्लें तुमी सामको बरो विस्कटोन सांगलो खूब मोलादीक म्हायती दिली आनी म्हाका दिसता की ह्या कार्यावळीचो जो जे आमचे सगळे लोक पळोवपी किंवा आयकुपी आसात त्या बरोबर बाकीच्या लोकांकूय फायदो जातलो समाजाक फायदो जातलो आणि ह्या दृश्टीन विचार करतना एक सर्वांकश असो सुदृढ समाज आमी निर्माण करूया अशी आशा दवरून आयची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं नमस्कार